तातूंत कसं चूक जाल्यार सुरेखा क्षमापण मागून घेत तुमगेलें का म्हाका दिल्लें टॉपिक्स आसा की इन ब्रीफ की कार्तीक महिम्या विशीं थोडे उलयता मागीर नरकासुराले देवा लिला आनी मागीर लास्टारी आयच्या दिवसांतूची अयोध्यांतू राम आनी येवचें आशिल्लें ताजे विशीं आमी थोडे उलोवया. देवा लील म्हळ्यार इतली उत्तम जावन आसा स्पेशली कोण भक्तींत आसा ती तांगेले खातीर आयकूच म्हळ्यार एकदम गोड ती कितले आयकल्यार एवर कितले आयकल्यार ताजी गोडी आनीक वाडता वता. ताका प्रभुपादान रिपिटेडली सांगचें आशिल्लें की श्रीणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही भद्राणी विधिनोती सुरुत्सुतम म्हळ्यार कसनेपुणी अभद्र आशिल्लें आमगेल्या हृदयांत आमगेल्या जिवांत आमगेल्या मनांत देवा लिला देवा हरिकथा आमी सत्संगांतू भक्ताल ओट्टू बैसून आयकल्यार ताजे एक व्हड परिणाम येता आमगेल्या मना वयरी आमगेल्या हृदया वयरी आनी आमी भक्ती मार्गार आनीक दृढ जावन आमी मुखार येता. तशी जी प्रभुपादान केदना सांगचें आशिल्लें नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हें आमी आमगेलें मालगड्यान आनी हें पुरा व्हड भक्तान पुरा कोण दाखयलेली वाट आसा आमकां ही हें आमी फॉलो करतना खंडीत आमकां भक्ती नैष्टिकी जावन प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. भक्तिर्भवती नैष्टिकी म्हळ्यार आयच्या काळांतू आध्यात्मीक विशयांतू रुची दवरचें ताका कसं फॉलो करचें शिके कश्ट जाता तितली इजी ना सुलभ ना ताका हें रॅर वस्तू की आमी असले व्हड दिवसांत ओट्टू मेळून एक स्वल्प काळा खातीर देवाले विशया वयर चिंतन करता आसा ती आनी ओट्टू मेळून सत्संग करता आसत. कसं जालें की कलियुगा जनाच म्हळ्यार एक व्हड एक विशय म्हळ्यार की कलौ जनिस्य मानानाम दुःख शोक तमोनुदम म्हळ्यार कशी एक मुवीन तो ड्रामान तूं केन्ना एक बॅकग्रावंड म्युजीक म्हूण आसता तशींच आमी कलियुगांत आशिल्ले जन इरिस्पेक्ट ऑफ वेर वी आर बॉम्बे सिंगापोर दुबय खंय आसल्यार एक बॅकग्रावंड म्युजीक आसता गे. वॉट इज दॅट बॅकग्रावंड म्युजीक? दुःख शोक तमोनुदम म्हळ्यार एट एवरी टायम आमगेलें मन वी आर रिग्रेटिंग की कसं फूड जालेलें तशें जालें म्हणून कसं की एक दुःख आसता आनी मुखार फ्युचरान कसं जातलें ताजे विशयी एक एंग्जायटी आसता एक चिंत आसता की मुखार अशें जातलें की कसं जातलें की स्पेशली नाव टायम्स आर व्हेरी अनसर्टन ह्या कोविड पॅन्डेमिका निमित्त मस्त जना लायफ कशी नॉर्मली जाता आशिल्लें तें जायना ताजे निमित्त एक नमुन्याचे एक कसं की एक कश्ट जाला म्हणके जाता आनी एक दुःख जाला म्हणके जाता. सो बट दिस इज नॉर्मल कलियुगांत ते बॅकग्रावंड म्युजीक आसतल्यांची जाल्यार देवाल भक्ती देवाले सेवा हरिनाम कीर्तन केल्यार तांतू आमी कसं की तांतू चांग करुयात म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी हें स्पेशली हें कार्तीक म्हयन्यान तूं अनलिमिटेड बेनिफिट्स आसा म्हणून सांगिल्लें आसता. देव पुरा विशयांतू कितले की चड आमकां भाग्य दिता आनी देवाले सेव करता आसलें आमकां भाग्य दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. कसं जालें की हें कार्तीक म्हयन्याक अशें सांगचें आसा की कशें युगांत सत्ययुग न्हंय तूं गंगे आनी पुराणांत भागवत पुराण तशींच मासांतू ह्यांच कार्तीक मास व्हड म्हणून सांगिल्लें आसा. दामोदर मास म्हणटा ती कसं जाल्यार कृष्णाक आमी दाम म्हळ्यार दोरी आनी ताका पोट्टा बांदून घेतिल्लें उदराक ताका दामोदर मास म्हणटात. कसं जाल्यार ह्या म्हयन्यांतूची दामोदर लील वय जाल्लेली आनी ह्या म्हयन्यांतू आमी कसं की एक आमगेले प्रयास करता ती आनी कसं की प्रयासान आमकां कसं की फल मेळटा. मात ह्या म्हयन्यांतू कितले प्रयास करता ती ताजे कितले की चड वांट्यान आमकां फल मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आमी नॉर्मली पळयता ती की दिवाळी म्हळ्यार शॉपिंग फेस्टिवल आसता आनी डिस्कावंट्स आसता. तशी ह्या प्रकारे कार्तीक म्हयन्यांतू देवाल भक्ती देवाल प्रिती विच इज सो रॅर की कश्टार मेळचें तें व्हड भाग्य जावका कसं की एक ताजे खातीर सुकृती जावका ते कार्तीक म्हयन्यांतू विशेष रुपार मेळचें साध्य आसा. कसं जालें की देव विंगड पुरो ऐश्वर दिवचें पुरो जाल्यार भक्ती म्हळ्यार व्हड देवाली. आनी ब्रह्मा नारदा सांगिल्लें नारदान पृथू महाराजा सांगिल्लें की हे कार्तीक मासांत कोण देवाल विशेष रुपार सेव करता तांकां पुरा रुपार सुख धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरा मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्यांची मासांतू देवाल रासलीला जालेली गोवर्धन लिला जालेली गोपुजा आसा अरिष्टासुरा देवान मारलेली दामोदर लिला जालेली धनतेरस धनत्रयोदशी म्हणून म्हळ्यार तें समुद्र मंथन जातान धन्वंतरी देव प्रकट जालोलो आनी तें आयुर्वेदाच प्रमाण दिलेलें तें ह्यांच मासांतू मुखारसून गोपाष्टमी जाता म्हळ्यार कृष्णान देवान ते 9 लक्ष गाय चरोवच्या वरच्या वृंदावनांतू ते फेस्टिवल ते फर्स्ट डे जाल्लेलें तें ह्यांच मासांतू बली महाराजान वामन देवा शरण आयलो तें ह्यांच मासांतू रामचंद्र अयोध्या येवन पावता
14 वर्स वनवास जातरी त्यावेळी ह्याच मासांतू राधा राणीका ते इमली तलाव म्हणून एक जाग असते वृंदावनेश्वरी म्हणून म्हळ्यार वृंदावनाची राणी म्हणून तिका अभिषेक केलो पुराजनान त्यावेळी ह्याच मासांतू कृष्णाक सुरुबीन आणि ऐरावतान अभिषेक केलेलो त्यावेळी ह्याच मासांतू अशी सांगिल असं की सत्यभामानं कार्तिक मासा व्रत केलेलं ताका तिका सत्यभामाक देवा लोट वाडीक करता भाग्य मेळलेलें म्हणून सांगिल असं ह्यांची मासांतू तुलसी देवी वय प्रकट जाता आणि तुलसी विवाहय ह्यांची मासांत असं माखन चुरदेवा लिहिला त्यामुळे ह्यांची मासांत असं कसं की 2-3 महिने पुढे जन्माष्टमी जालेली ताका 2-3 महिन्यात चलडाच देवा लिहिल असं त्या पुरा ह्यांची मासाच पळोवचे मेळलेले विशेष रूपार सांगिल असं म्हणून सांगिल आणि हे तू महात्म्या सांगिल असं की भगवद्गीताची एक नाही अर्ध नाही 1/4 0.25% ऑफ एक श्लोक वाजिले वय त्या 8 पुराण वाजिले तसं फल मिळता म्हणून सांगिल कार्तिक मासांत एक तुळशी दल देवाक दिल्यार ह्या मासांतू 10,000 गाय दिलेले ध्यान तसं म्हणून सांगिल असं ताका आम्ही पुराजन देवाल विषय करता आसती जाल्यार ह्या मासांतू आनीक थोडे कसं चड करू जात जाल्यार ते विशेष रूपार कोर येतं म्हणून सांगिल असं हाजे नामकाय न्ही आमगे फॅमिली न्ही काही पित्रांकय बर जाता अशें सांगिल असं सो ह्या प्रकारारी पुरा नमुन्याचे फल सांगिल असं ध्रुव महाराज तो होड भक्त देवाल कोण मधुवनांतू ताणें तपस केलेलें न्ही ताका देवाल दर्शन जालेलें ते कार्तिक मास तागेल स महिने तपस केलेलें आणि तो संच मास कार्तिक मासू आशिल्लो आणि तांतू ताका देवाल दर्शन जालेलें म्हणून सांगिल असं सो ह्या मासांतू नॉर्मली आतां नॉर्मल टायम आशिल्ली जाल्यार आमी मस्त सकट धामा वता आशिल्लीं ती देवाल देवस्थानां वता आशिल्लीं कार्तिक पुनव उत्सव म्हळ्यार पुरा कडेन होड विशय गांवांतूय होड विशय कार्तिक पुनव म्हळ्यार पुराजन देवस्थानां वचून देवाल दर्शन घेता ती प्रसाद घेता ती सो ह्या टायम ह्या पुरा शिक्षणाच्या निमित्त आमकां पुरा कसं करूंक जायच ना जाल्यार आमी अशी देवाल विशय आयकतात तोच होड विशय कसले की देवाल दिल पळोवचें जायना देवाल लील कान्नान पळोवची म्हणून सांगिल असं सो हरितोषणम आम्ही देवाल लील आयकून देवाल नामस्मरण करूनची देवाक तुष्टीकरण करूं येता म्हळ्यार देवाक प्लीज करूं येता म्हणून सांगिल्लें आसा हरितोषणम तशींची गजेंद्र मोक्षा लील वय ह्या वर्स आयकूं येतकय आणि कसले धामान परिक्रम केल्यार एक अश्वमेध यज्ञ केल्या म्हणकेची म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कलियुगांत म्हळ्यार होड विशय म्हळ्यार की आमी कसले मनांतूच चांग केल्यार ताची फल मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा सो आम्ही मनांतूय दान केल्यार मनांतूय कसं चांग विशय लेखल्यार ताजी फल मेळटा आणि कार्तिक मासांतू ताजे नॉर्मल किंवा कितले की चड मेळटा सो आमी आयची होड दिवसांत कार्तिक मासा दिवस कीर्तन करता आसती भजन करता आसती देवाल विशय आयकता आसती एक भारी एक आमगेलें सुकृती निमित्त कार्य म्हणून सांगिता आणि देवान ह्या मागीर सांगिल्लें आसा हे कार्तिक मासा विशय आमी आयकल्यार आनी विंगड जना सांगल्यार वय देव तांतू कमिशन दितके म्हळ्यार तुमी विंगड जना सांगल्यार तुमकां तें भक्ती तू फल मुखारसून मेळचें काय ते साध्य जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि ह्या मासांत विशेष जावन राधा राणी दय आसा ह्या मासाक आराध्य देवी ते उर्जेश्वरी देवी म्हणून आसा आणि ह्या मासांत करची व्रताक उर्जा व्रत वय म्हणटात आणि खंयचे लिलान देवालें राधा राणी दय कृप आशिल्ले शिवाय कसले जायना तुम्ही आता ಸ್ವಲ್ಪ काळ पुढे दामोदर लीला ऐकून अशा पुरो कसं ह्या महिन्यात तू दामोदर अष्टकम वय म्हणतात आणि दामोदर लीलाचे गुणगान वय करतात आम्ही ते दामोदर लीलान तू यशोदा माईक कितले बांदिल्यारी कितले दोरी बांदिल्यारी उणी जात आशिल्लें जाल्यार लास्टारी राधा राधेन तिगेलें केसा बांदिल्ले रिबन काण दिल सिता लास्टार कृष्णा बांदूचे जाल्लें म्हणून सांगिल्लें सो देवाल राधाल कृप जाल शिवाय भक्तीन तू मुखारसून जायना तिगेल केन्ना 2 बोट शॉर्ट जाता आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा ते 2 बोट म्हळ्यार आमगेल प्रयास आनी देवाल दया आणि देवाल दयेन तू राधा राणी कृपा म्हळ्यार एकदम होड आमी हरे कृष्णा महामंत्र म्हणटात तातूंत हरे वय राधेची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो ते राधाल कृपा अशी स्वबंधने ताजेन देव दामोदर लिलान तू आपणाक बांधून घेवच्याक तयार जाल्लो म्हणून सांगिल्लें आसा सो राधेल होड विशय आणि ह्या मासांत आणि आयच्या दिवसांत एक होड विशय म्हळ्यार आमगेले 2 बिगेस्ट हिरोज पुराजनान होड हिरोज असतात कशी बॉलिवूड हिरोज हॉलिवूड हिरोज जाल्यार भक्तांक खातीर 2 होड विशय म्हळ्यार होड हिरोज म्हळ्यार राम आणि कृष्ण आणि दोग जणांन होड लील आसा दामोदर ह्या कार्तिक मासांत देवाल दामोदर लीला आणि रामान अयोध्या येवची लीला सो हे दोन्ही लीला आमी विशेष रुपारी हाजे आयकूचे लाभ घेवेत आणि ह्या मासांतू जाल्लेलें तो एक होड विशय
ताकाची आई दिपावली दिवस आयज दिवसाक व्हड सिग्निफिकन्स आसा. हे उत्सव म्हणटा ती. उत्सव म्हळ्यार उत म्हळ्यार की काडचें म्हूण, आनी स्थव म्हळ्यार कसन हे भौतिक कश्ट आसता पुरो आमगेल्या जिवनांतू ते कश्ट म्हूण. ते उत्सव म्हळ्यार कसन आमगेले कश्ट काडचे तसले दिवस ताका उत्सव म्हणटा ती. आनी शास्त्रांत अशी सांगिल्लें आसा की मानव उत्सव प्रिय म्हणून, म्हळ्यार आमगे जनांक केन्नाय उत्सव म्हळ्यार भारी प्रिती. ते सहज जावन आसा. आमी केन्नाय पुरो खुशेर आसतात, खंयचो उत्सव असो केन्ना आमी पुराय जन ओट्टू मेळून कसं करता ती, तेन्ना मनाक एक खुशी जाता. भागवतांत सांगिल्लें आसा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते म्हणून. म्हळ्यार कसं एक नमुने उत्सवा निमित्त देवाल लीला आयकलेल्या निमित्त मन प्रसन्न जाता आणि एक खुशी जाता. त्या विंगड विशयांतू विंगड खंयच्या विशयान आमकां प्राप्त करूचें जायना, ती एक प्रसन्न आसता, ते दिव्य प्रसन्नता त्या देवाल भक्ती करताना मात ती प्राप्त जावची. दीपावली म्हळ्यार दीप केन्ना आमी एक लायनार दवरता. आवळी म्हळ्यार रो, दीपावली ताकाची दीपावली म्हळ्यार केन्ना आमी लायट लायनार दवरता, ताका दीपावली म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी फुडें काळ दोखून आमगेले म्हालगड्यान दोखून चोवन येयलें. आतां आमी आमगेले कल्चर पुरा कडेन फॉलो करतात, गांवांत जावं घडकड जावं. आजी आतां आम ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फुडें देव लायलो, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपक ज्योती नमस्तुते म्हणून. म्हळ्यार ते एक कल्चर आसा, तुळशी उदक घालचें, देवाल नामस्मरण करचें, ते आमी चांग रुपारी फूड दोखून चोवन येयलें आसा. आनी तें आमगेलें सनातन धर्मांतू आनी पर्टिक्युलरली आमचे गेल्यांत आनी तें आमी मुखार सुनूय ते करता आसूं का. कसलें की दीपक ज्योती म्हळ्यार खाली एक लायट न्ही, मात आमकां जिवनांत कसं एक कश्ट आसता म्हळ्यार ते अज्ञाना निमित्त. ते अज्ञान आमकां ते कसं विशया देवाल विशय कळ्ळ सिता, ते अज्ञान दूर जाता. ताका आमी प्रार्थना केन्नाय करचें आसा. अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तशी आमी प्रार्थना करचें आसा. सो ताजेन अज्ञान दूर जाता. आनी ते अज्ञान दूर जाल्यार अशें न्ही की कश्ट दूर जाता, जाल्यार ती ज्ञान प्राप्त जाल्या निमित्त आमी कश्टाक सहन करची शक्ती आमगेली वाडता. आनी आमकां एक मनांतू एक प्रसन्न आसता की हे कश्ट सुख येता वता आसता, तांकां आमकां एक दिव्य बल दिता. ताका आमी प्रार्थना करचें आसा. ज्ञाना भय प्रदानेन प्रपन्नानुधर प्रभो म्हणून. केन्नायची ज्ञान आनी अभय दिवका देवान म्हूण सांगचें आसा. तशींची भगवद्गीतेंतूय देवान सांगचें आसा, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यमी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत म्हणून. ज्ञाना दीप जाता त्या प्रकारान पुरा नमुन्याचे अंधकार दूर जलसिता आमगेल्या हृदयांतू, त्या प्रकारारी आमकां देवालें स्मरण करचें तसलें शक्ती मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनीक एक काणी अशी आसा की एक हिमराय म्हूण आशिल्लो, तागेले पुताक अशें आशिल्लें की वार्डीक जातरी 4 दिवसाक स्वरप येवन चापतलो म्हूण. ताका वार्डीक जातरी तागेली बायल आसा ती राबतके आनी ती पुरा तिगेले भांगर हें ते पुरा हाण पुरा दीप जळयतके. तेन्ना यमराज ते सरपा रुपार येताना तें पुरा भांगर आनी दीप पळोवन तो भितर येना. आनी ती हिमरायल ती कोण बायल आसा ती देवाल विशय उलयता आसतके प्रवचन. तेन्ना यमदेव म्हळ्यार तो व्हड भक्त, तो महाजन, तो आयकता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ताची महात्म्या निमित्त तागेले मृत्यू जायना म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ही वे एक काणी दिपावली उट कनेक्टेड आसा. सो ताकाची हें लायट आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींची मागीर ह्यांच्या दिवसांतू ते आमी लक्ष्मी पुजा करचें आसा. द्वादशी एक दिवस फुडें तें देवा गोपुजे दिवस म्हळ्यार ती कामधेनू गाय येता समुद्र मंथना वळारी, आनी ती मागीर वशिश्ठ मुनी ताका नंदिनी म्हणून ते सुरभी गाय घेवन वता. आनी मागीर आयच्या दिवसांतू लक्ष्मीन प्रकट जावचें आसा समुद्र मंथना वळारी. तांतू मस्त सकल वर्णन आसा भागवतांतू की लक्ष्मी पूज म्हळ्यार ते ह्या प्रकारारी जावची म्हणून. सो आयली सिद्धा इंद्रान व्हड सिंहासनार लक्ष्मी बसोवचें आसा. मागीर पुरा देव देवतान लक्ष्मी पूज करचें आसा आयच्या दिवसांतू. आनी ते लक्ष्मी पुजेनाची ते भारी एक शुभ म्हूण सांगिल्लें आसा. नॉर्मली मस्त कडेन प्रथा आसा की लक्ष्मी पूज करता ती म्हणून, जाल्यार भक्तांक आनी आमगे सनातन धर्मान तशें सांगिल्लें की लक्ष्मी आनी नारायणाक ओट्टू पूज करता म्हणून. कसं जालें की लक्ष्मी आसून नारायणान भक्ती नासी लक्ष्मी पूज करची म्हळ्यार ते कंप्लीट न्ही, ते सम न्ही. अशी आमी वर्णनांत अशी आयकूं येता की सुदामा कशी हांगा द्वारकेंत कृष्णाक मेळूं वता
तेन ताका खाली भक्ती जावंक आशिल्ली, ताका कांय नाका आशिल्लें. जाल्यार कृष्णाल भक्ती तागेल ते साख्य रुपार त्या भावान तो ते कृष्णाल दर्शन घेवचे वता, जाल्यार तेदनाची रुक्मिणी देवी कोण लक्ष्मी ताका पुरा रुपारी ताका धन त्या पुरा आशीर्वाद दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी कृष्णाले रामाले नारायणाल भक्ती केल्यार लक्ष्मीला आशीर्वाद खंडीत मेळटा आणि आयच्या दिवसान तूं लक्ष्मी पूज करचे, लक्ष्मी नारायणाल उडगास करचे, तावे एक भारी व्हड विषय म्हूण सांगिल्लो आसा. सो आयच्या दिवसाचे कंटिन्यू करता आसा. आता आमी नरकासुरा विशय आमी नरकासुरा विशय देवाल कसन ती काणी आसा ते आमी आयकुया. आमी प्रार्थना करूया की हे 2 लीला आमी आयकतली ती. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण. सो आयच्या दिवसान तू हे नरकासुराला आमी काणी आयकू येता. हे धांची स्कंदांत येता आणि 59th चॅप्टरांत येता आणि हांतू परीक्षित महाराजान शुकमुनी निमगुचे आसके तो भौमासूर म्हणून तो राक्षस आसा कोण मस्त स्त्रियांक ताणें अपहरण केलेलें आणि मागीर देवान ताका मारलेलें, ताजे विशयार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ सांगया ती म्हूण सांगिल्लें आसा. तांतू मागीर हे नरकासुराल काणी येता. अशी जावन आसता की वराहा अवतारा वेळारी वराह देवान भूमीक त्या उक्कोळनू रक्षण केलेलें. तांगेले वराह देवान लक्ष्मी भूमी देवीले स्पर्श मात्रान तो भौमासुराल जन्म जाता आणि तेन्ना भूमी देवी वराह देवा सांगता काय म्हळ्यार तिका भंय करता की म्हाका हागेल केन्नाय रक्षण करचें तसं म्हाका तुवें आशीर्वाद दिवका. तेन्ना वराह देव सांगता काय हागेल मृत्यू तेन्ना जातली केन्ना तुगेली इच्छा आसा म्हणून, तुगेली इच्छा नातल्या हागेल मृत्यू केन्नाय जायना म्हणून वराह देव भूमी देवीक आशीर्वाद दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. मात हो भौमासूर आता आमी अशी लेख येता की वराह देव आनी भूमी देवील पुत्र जावन असुर कशी म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका तो आमगेल शास्त्रांत मस्तकड वर्णन येता खंयच्यान आमकां हे सिद्धांत कळूं येता म्हूण. कसं जालें की भौमासुराक बाणासुराल संग मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. तो ऑल्दो तो दिव्य जावन आशिल्लो जाल्यार संग दोशा निमित्त तो असुर जाता अशी सांगतात आमी. ताकाची सत्संगाची व्हड महत्व हांतू कळूं येता की आमगेले खंयसरय फॅमिली बॅकग्राऊंड असो कशी प्रल्हाद असुराले कुलान जन्म जावनूय तो व्हड भक्त जाल्लो आणि हांगा भौमासूर देवालो पुत्र जावन वय असुर जाला म्हणशी आमी दाखोवन दिवं. ताका हांतू संघाचें महत्व व्हड रुपार आमकां कळटा. सो तो इतलो पॉवरफुल आसता सुरू म्हळ्यार ताणें खंयी वचत तो मस्त पुरा बाद दिवचे सुरू करता, स्वर्गांत वता. थंय पुरा वर्णन सांगिल्लें आसा. ताका कसं कसं जावक आशिल्लें तें लायक आशिल्लें तो पुरा चोरी करता थंय करून म्हूण सांगिल्लें आसा. अदिती देवी देवता लावसू तिगेल कर्णकुंडल काण घेता खंय तो. मागीर तशींची वरुण देव आसा तागेल सिंहासनार आशिल्लें तें छत्री, त्या छत्र थंय तो चुरोवन घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ताका कसन कसन तें लायक स्वर्ग लोकांत आशिल्लें तें विशय तें ऐश्वर्य हॅकर्स असतात पळय तो त्या प्रकार पळयल्यार बाणासूर तो ओरिजिनल हॅकर तो की इल्लिगली तो क्रिमिनली तो पुरा टेक्नॉलॉजी एब्झॉर्ब करून घेता आशिल्लो तागेले पर्सनल बेनिफिटा खातीर म्हूण तशी सांगयत. मागीर मुखारसून तागेले तो पुरा तागेले ते चोरी करून तागेले कॅपिटल सिटी प्राग ज्योतिषपूर म्हूण करंटली ते आसाम एरियांत येता प्राग ज्योतिषपूर. सो थंय तो पुरो थंय आशिल्लो तागेले त्या चोरी केलेली सामग्री पुरा थंय हाड दवरता आनी तो इतलो पॉवरफुल असुर आशिल्लो की ते देवता तागेले लढाई करचे साध्य नाशिल्लें. आणि मागीर ते आनीक एक सान विशय आसता जे लिलेंतू की तो कामाख्या देवी म्हूण आशिल्लो थंय तो भौमासूर तिगेल मागशी वता आनी तो तिगेल मागशी पळयलें तेन्ना तीन सांगचें आसा जाय तर तूं एक टनल कोर न्हू मेगेले ते पावचे जे साध्य आसल्यार सकाळी कुंकडान आवाज करची पशी फुडें तूं येवन पावचे साध्य आसल्यार तेन्ना हांव तुगेलो वाडीक करून घेता म्हूण. जाल्यार थंय ताणें पावची पशी फुडें कामाख्या देवीन ते कुंकडाक अशी गळ चिरडूचे आसा आनी ते कुंकड मागीर आवाज करता. ते आवाज केल्ले निमित्त बाणासूर तागेले ते टनल करचे भौमासूर ते टनल करचे बंद करता आनी ते कुंकडा मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते आजीकय ते धरंग म्हूण आसाम डिस्ट्रिक्ट आसा ते कुकुरकटा म्हूण तो एक जाग आसा खंय ते भौमासुरान ते कुंकडा मारलेलें. तशींची अशी पुरा लील आसा ती देवाल लिलेन त्या पुरा भागवतांत तूं
वर्णन केलेलं आसा. आणि तो थंय मणी पर्वत म्हूण तो स्वर्ग लोकांत आशिल्लो तो व्हड पर्वत तो थंय घेवन येता म्हूण सांगिल्लो आसा. आणि तो मस्त प्रकार तागेले फोर्ट्रेस फोर्टिफाय करता 7 लेवल्स आसात म्हळ्यार कोणाक भितर येवचें जायना थंय. आणि ह्या प्रकारात तागेले ते दुराचारी स्वभावारी तो पुरा जनान सगळ्या ब्रह्मांडान बाद दिता. आणि सगळ्या ब्रह्मांडान तूं मस्त सकट राणी असता ती प्रिन्सेस आसा तांकां पुरा जना अपहरण करून 16,100 राणी असता ती कोण वधू असता ती कोणाला वाडलीक जायनी तसं पुरा प्रिन्सेस आसाक तो किडनॅप करून अपहरण करून ते मणी पर्वतारी भितर हाण दवरता म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्याच टायमार इंद्रान ब्रह्मान पुरा देवान वचून देवा कृष्णाला प्रार्थना करचें आसा की एक भारी एक कश्ट जालना या भौमासुरा गरुड पक्षीर बैसून वच्चें आसा. आणि ह्या पंथा ताण एकल्यानं वच्ची न्ही. सो ह्या प्रकारारी मुखारसून वतना तेन्ना ते पुरा लेवलाचे एक पागोर ब्रेक करता वता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर ते आयुध्याचे ते पागोर आसा ताका देव बाणान मारता. मागीर मुखारी उज्ज्याच एक पागोर आसता काय आणि ताजे मुखार एक उदकाच पागोर असता आणि ताजे मुखार एक वायूच पागोर असता. ते पुरा पागर देव सुदर्शन चक्र सोडता आणि ते पुरा कट्ट करून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर ताजे मुखार एक पुरा वायराचे एक पागोर असता आणि त्या वायराचे म्हळ्यार आतां कशी आतां टेक्नॉलॉजी आसा की वायरार आपल्यार इलेक्ट्रिफाईड असता तेंचे कंट्रीज बॉर्डरारी. तशी हे इलेक्ट्रिफाईड बॉर्डर असता काय ताका वय देव तागेले एक तलवार असता ताजें नांव नंदक म्हणून ताका देव त्या तलवारान ते कट्ट करता म्हणून ते बार्ब्ड वायर फेन्स म्हणजे तशे नमुने एक व्हड सिक्युरिटी आशिल्लें जाल्यार देव ते पुरा सिक्युरिटी कट करता 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 मुखार वता. आणि मुखारी आनीक एक असता म्हळ्यार एक मायावी पागोर असता खंय तो म्हळ्यार ताजे नमूने त्या पळयल्यार पुरा जना भंय करता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार त्या पागराक ताचे ध्वंस करचेक देव तागेले पांचजन्य शंख वाजयता आणि त्या प्रकारार तो पागोर ध्वंस जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ही प्रथा की खंयच्या प्रकारार आमी ते शंखान देवाला सेव करचे आसा शंखवाद करचे आसा. देवा लील अशी असता की मागीर थंय दोकोन त्या पुरा एक प्रकार त्या मायावी ते पुरा मुखारसून देव वता आणि थंय मुरा राक्षस येता. आणि थंय मुरा राक्षस म्हळ्यार तो उदका भितर आसता खंय आणि तो भायर आयिल्लो सिद्धा देवा तागेले 5 तोंड खंय व्हड तांगेल युद्ध जाता देवाल आणि मुरारी राक्षसाले आणि देवान तांकां मारचें आसा. आणि त्याचे निमित्त देवाल एक नांव मुरारी म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तशी मुखारसून वता आणि मुरा राक्षसाल 7 पुत्र आसा ती ताजे वर्णन आसा देव तांकां पुरा 7 पुत्रां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ते तशींची नरकासूर भौमासुराल 10 पुत्र ते मणी पर्वत खंय ते 16,100 पुरा देवीक ताणें अपहरण करून दवरलें तांणी ते गार्ड करून दवरलेलें. सो देव तांकां पुरा जना मारता आणि तांगेल तो एक सेनापती आशिल्लो पीठ म्हणून तागेलो राक्षस ताकाय देव मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. हे पुरा जलसिता भौमासूर तोची देवा लोटू युद्ध करचे येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ते युद्धान तूं हजारो कटल्यान व्हड 4 दांताची हस्ती पुरा ते देवा लोटू युद्ध करचे येता असं म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि तांतूय देवाल वाहन आसा तो गरुड पक्षी तो तागेले नांगटान हे पुरा हस्तेक मारता अशी गरुड पक्षी वय मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि नरकासुरान भौमासुरान ताणें देवाक एक देवा गरुड पक्षी तो मारू वता एक आयुधान त्रिशुलान ते ताका गरुड पक्षीक एक हार घाल्या म्हणके फिलिंग येता म्हूण म्हळ्यार कांय ताका प्रॉब्लेम जायना तशी म्हूण वर्णन केलेलें आसा. सो ह्या प्रकारारी मुखार देवाले आणि ते नरकासुराले व्हड रुपार युद्ध जाता. आणि ह्या टायमारी तो देव सत्यभामा परमिशन निमगीत काय की हांव नरकासुरा मारूं म्हूण. हे देवा लील अशी म्हळ्यार देवान भूमी देवीक वराह देव जावन आशिल्लें ताका ताण सांगिल्लें की हांव तुगेल परमिशन शिवाय तुगेल पुत्ता मारना म्हणून. तीची भूमी देवी आज सत्यभामा जावन आशिल्लो आसा. सो देव कशी देवाल पुरा लील कनेक्ट जाता म्हूण हांव तुका कळटा. देव सत्यभामाले परमिशन निमगीत काय की हांव भौमासुरा मारचें म्हणून. आणि सत्यभामान देवा सांगचें आसता वय तूं मारी म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि नरकासुराल वध जाता. आणि ह्या एक व्हड ताजे खातीर पुरा देवलोकांत पुरा कडेन दोखून एक भारी एक व्हड सेलिब्रेशन जाता. कसले की व्हड एक बाद दितलो राक्षस आशिल्लो तो नरकासूर ताका मारले दिसता. पुरा कडेन पुरा सगळे ब्रह्मांडान तूं एक प्रकार देवाली स्तुती करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि सत्यभामा वय देवाल स्तुती करता ह्या पॉयंटारी.
ते कुंती देवीन सांगल्या म्हणकेची ती नाही सांगचे असं, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे म्हणून हे प्रार्थना करचे असं सत्यभामा देवीन कृष्णा खातीर. नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुष्यादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः म्हणून अशी सत्यभामान या नरकासुरा मारले सिताक अशी प्रार्थना करचे असं कृष्णाल खातीर. सो ह्या लील जल सिता देवान ते 16,100 जन ते राणी आशिल्ली तांगेल मनांत आशिल्लें की आतां नरकासुरान तांकां धरून दवरलें तांगेल लोट कोण बालडी करतले म्हणून तांगेल मनांत आशिल्लें की तांणी कृष्णा लोटू बालडी करका तांणी पुरा व्हड ऋषीगण न्ही जावन तांणी साधारण स्त्री न्ही की देवाल विशय तांकां देवाल उठ वाडीक करचें जपतलें म्हणून तांणी कितली काळ तपस्या केलेली तसल ते ऋषी मुनी तांकां हे प्रकार ते देवाल लिलेंत भाग घेवचे तसल जन्म मेळ्ळो आसा. तो तांकां पुरा जेन्ना देव द्वारका पेटयता आनी मस्त सकट ते चोरून हाडलेले विशय आसा पळय ते पुरा मस्त सकट तो द्वारका पेटयता. 64 चार दांताच हस्ती वय द्वारका पेटयत के देव अशी म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि इंद्रान केन्ना देवाले प्रार्थना केलेली की नरकासुरा दोकोनू आमकां कशी पुणी कोण तूं तारण कोरका आमकां रक्षण कोरका म्हणून तेन्ना प्रार्थना करताना इंद्रान देवाक लिस्ट वय दिलें की कसन कसन ताण वस्तू पुरा स्वर्ग लोका दोकून घेवन गेला ते तूं आपास हाडका म्हणून ताका देवाले ते लिस्ट आशिल्लें त्या लिस्टा प्रकार देव पुरा विशय ते कसन कसन आशिल्लें अदिती देवेलें कर्णकुंडल वरुण देवाले ते छत्री असल मस्त सकट विषय कसन कसन आशिल्लो ते देव पुरा गरुड पक्षी बी आपास सत्यभामा काय पुरा वस्तू घेवन स्वर्ग लोका वत्ता म्हणून सांगिल्लें आसा. ते पुरा देवता देवाले व्हड रुपार स्वागत करता ती आनी देवान ते पुरा ते नरकासुरान ते चोरी करून व्हेलेलो विशय तो पुरा तो इंद्रा दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर त्या टायमारीची एक देवाल एक विंगड लील वय जाता ते पारिजाता रूख आशिल्लो. फुडें एक अशी वर्णन येता की नारद मुनीन स्वर्ग लोका दोकोनू एक पारिजाताचें फूल हाडून रुक्मिणी देवी भेट दिलेलें तेन्ना सत्यभामाक मनांत येता की हें पारिजाता फूल ते इतलें सुगंधीत आशिल्लें के फूल सगळे द्वारकांत ताचे परबळेत आशिल्लें ते फूल ते रुक्मिणी देवी मेळ्ळी मू म्हाका कांय मेळ्ळी मू म्हूण अशी तिने कृष्णा सांगचे तेन्ना कृष्ण सांगता के राब मुखारसून एक फूल न्ही हांव तुका सगळें झाड दिता हांड दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. तो ह्या प्रकारार देवान स्वर्ग लोका वताना ते स्वर्ग लोकान तो पारिजात वृक्ष आशिल्लो ते सगळे वृक्ष घेता म्हूण देव सांगतिल्लो आसा. मात तेन्ना इंद्र सांगता की हें वृक्ष घेवन वचचें जायना म्हणून आनी देवाल वटू लढाई करचें सुरू करता के. तो आतां आमी पळय येता की हें देवाल लील कशी आसा म्हणून आमकां आमचो सकट मस्त सकट शिक्षीत तशें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. हे लीलेंत म्हळ्यार अशें सांगत की आत्ताची स्वल्प वेळ फुडें इंद्रान कृतज्ञता प्राप्त दिलेली देवाक इतली पुरा वस्तू देवा तूं हाण दिलेलो म्हणून आत्ता देवान एक पारिजात वृक्ष व्हरताना कुडले इंद्राक राबयत के तूं व्हरू नज म्हणून. तशी आतां आमगेल जिवनांत तूं एक पंत अशी जाता की देव आमकां पुरा कसं कसं जावक आशिल्लो विशय दिता देव जाल्यार आमकां कसन एक पंत सांसान विशय आमकां कसन की एक आमगेल मन वायट कोण घेता ती केन्ना आमकां दिसता की देवान आमकां हें दिनी म्हणून तशी. सो हातूं हें एक सीख घेवयत की देवाल प्रती आमी केन्नाय कृतज्ञता भाव दवरका आनी खंयच्याय सिच्युएशनांतू आमी कसन एक नमुन्याचे मनांत अशी येवचें नज की हो देवान अशी केल्ली मू देवान म्हगे लोट तशी केल्ली मू म्हण तशी हे मनोवृत्ती काडच्या खातीर हें एक दृश्टांत दिवच्या खातीर आमी हें लिलेन तशी सांगिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मुखार देवाल व्हड विशय तो वर्णन येता की देवान कशी 16,108 पॅलेसीस बांदूचे आसा आनी पुरा तागेले 8 मेन क्वीन्स आनी पुरा राणी खातीर पॅलेसीस आनी एवरी पॅलेसान देव राबता आनी पुरा राणीक अशी दिसता की देव तिगेलो ओट्टू आसा म्हूण. ताका प्रभुपाद स्वामीन केन्नाय व्हड विशय सांगचे आशिल्लो की देव म्हणून कोण सांगतात न्हू आमी देवाल अवतार म्हणून देवाल अवतार म्हळ्यार हें एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें की पळय 16,108 जन बायल आसा ती आनी पुरा जना लोट तो चांग रुपारी पुरा जना खुशी दवर पुरा जना लोट इंडिव्हिज्युअली विंगड पॅलेसार राबून कसन एक उणेपण नाशी करता म्हणून ती ही देवाली व्हड महिमा. तसले आयच्या दिवसांत हे नरकासुराल ही काणी आयकलेली आसा कृष्णाल काणी आयकलेली आसा आयच्या दिवसा आयकलेली ती व्हड विशय आमी देवाल स्मरण करुया. तशी मुखार आयच्या दिवसांतूची देवाल लील आसा की देव अयोध्यान तोपास येवची ती लीला ती दिपावळी उत्सव म्हणून आयच्या दिवसांतू जाता. ताचे विशय उलोवच म्हण जाल्यार अशी वाल्मिकी रामायणांतू पद्मपुराणांतू स्कंद पुराणांतू हें पुरा हें वर्णन येता देवान अयोध्या येवच दिवस म्हणून. सो
आता युद्धकांडान तशी जाता की रावणाक मारत देव आणि रावणाल मारले सिद्धाक विभीषण इतले सांगता की तागेले अंतिम संस्कार बाई करचे नाका तो इतलो दुष्ट व्यक्ती आशिल्लो म्हणून जाल्यार देव म्हळ्यार देवाल म्हण म्हळ्यार रामाल चरित्र म्हळ्यार तो होड ना रावण कशी असो तो एक होड योद्धा आशिल्लो आणि त्या होड योद्धा म्हळ्यार ताका कशी चांग रुपार ते अंतिम संस्कार करता ते पुरा करता म्हणून रावण तशी देव राम विभीषणा सांगता आणि मुखारी ह्यांच लिहिलेन मुखारी विभीषणाले राज्याभिषेक जाता राज्याभिषेक जाता आणि लक्ष्मणाना भितर वच्चे असं कसं की देवान वनवासान तू प्रतिज्ञा घेतली की देव वनांतू राबतलो खंयच्याची सिटी भितर वचना म्हळ्यार सिटी लिमिट्सा भितर वचना ताका देवान भायरी राबचे असं तशी जी सुग्रीवालवय राज्याभिषेक जाता देव वच्चे नाशिल्ले लक्ष्मणाका पेटयलो देवान सो ह्या प्रकारारी ह्या विभीषणाने राज्याभिषेक जाता आणि त्यातनं ब्रह्मदेव आणि पुरा देवता पुरा ब्रह्मांडा दोकून येऊन देवाला प्रार्थना करतात की त्या रावणाला वध जलसिता की देवा आता तू अयोध्या वची टाइम जलने की तुगेन त्यात रावणा मारनू त्या भूमीच आशिल तो होड एक भार आशिल्लो तो तू काण सोडलो आता तू अयोध्या आपास येऊ का म्हणून ब्रह्मान देवाला प्रार्थना करचे असं म्हणून सांगितलं असं आणि तशी प्रार्थना करताना पुरा जन देवान प्रार्थना करचे असं आणि देव कसले की रामू त्या मानव स्वरूपी अवतार आशिल्लो पुरा देवता तांकां आशीर्वाद वय दिता ती अशी सांगितलं असं शिवान ईश्वरान ताका आशीर्वाद दिवचे आस की हे रामायणाची ख्याती केदन्या अनंत रुपारी केदन्या आसतली म्हूण तशी शिवशंभून देवाक आशीर्वाद दिवचे असं म्हणून सांगितलं असं थंय दशरथ वय येत खंय त्या टायमार स्वर्गार दोखून आणि तेन्ना रामान दशरथाला प्रार्थना करचे असं की तू कैकई क्षमापण कोण देऊ का म्हणून तू हांतूय रामाल चरित्र कळता कितले कष्ट पावलो राम 14 वर्ष वनवासान तू जाल्यार ताण सुरे अन्ना मेळ्ळे सुद्दां सुरे दशरथ ह्यांची मागून घेवचें की तू कैकई क्षमापण कोर का म्हणून अशें सांगिल्लें आसा आणि दशरथ रायान लक्ष्मणाल भारी प्रशंसा करचे आसके की तू इतले 14 वर्सान कशी चांग रुपारी देवाल सेव केली म्हणून तशी दशरथान वय प्रार्थना करचे असं म्हणून सांगिल्लें आसा आणि पुरा देवतान देवाक आशीर्वाद कोण इंद्रदेव रामाक निमगीत काय तू कसं जाव का सांग देवा म्हणून तेन्ना रामचंद्र सांगता काय की ह्या पुरा मस्त जन मेगेलो वानर सेना आशिल्ली तांगेले कोणाले हात पाय कट्ट जाला कोणी युद्धांत मूर्छित जालीं ती कोणी मेल्लीं ती युद्ध करता करता तांकां पुरा जना तू आपास जीवन दिव का म्हणून सांगता काय तेन्ना इंद्रदेव सांगता काय हे सृष्टी लेकर कोण मेलना तांकां कशी हांव पुनर्जीवित करचें जाल्यार देवा तू निमगेला ते तथाच तू म्हणून ताका पुरा वानर सेना पुरा आपास जीवित जातात के आणि तांणी पुरा आपास बलिष्ठ जावन कशी युद्धांत आशिल्ली तांगेले कोणाला हात पाय कडकी जाल्यार ते पुरा सम जावन देवाले जय श्री राम म्हणून पुरा जन एकपंत सम जाता ती म्हणून सांगिल्लें आसा हांतूय देवाल एक लील सांगता की देवाल प्रती कोणी खंयचे रुपार सान रुपार वय सेव केल्यार देव तांकां रामाल चरित्र की तो केदनाय विसरना म्हणून सांगिल्लें आसा सक्कदेव प्रपन्नो यस्तव स्मितीच्या याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतद् वृतम म्हळ्यार देव खंयचे रुपारी थोडे वेळ देवाल उडगास केले थोडे वेळ देवाल प्रार्थना केल्यार देवा हांव तुगेलो म्हूण शरण घेतल्यार केदनाय देव सोण घालना म्हणून सांगिल्लें आसा आतां देवाक काही उडगासत काय कसले की भरत तसो अयोध्यांत राबून आशिल्लो हांव आतां भरता मेळचे वचुका म्हणून रामाक मनांत येता कसं की आणि भरताल चरित्र वैश्य आशिल्लें की 14 वर्ष जात तरी 1 घंटे भितर वय देव येनातल्यार तो इमिजिएटली सुसायड करून घेत आशिल्लो काय भरत आत्महत्या करता आशिल्लो काय म्हळ्यार ताका तितलो वय पेशन्स ना देवाल दर्शन घेवचें का म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना मुखारसून येतलें की हनुमंतान वचून ताका भरता मेळचे आसा आनी ताका रामाल विशय सांगचे आसा म्हणून सो रामायणान तूं 2-3 पंता सुसायड अटेम्प्ट करतना रामाल विशय चर्च करतना ते सुसायड अटेम्प्ट बंद जाता सूर्यपंत सीता देवीक वैशी मनान तेत्ताना थंय वे हनुमंत पावता आणि सीता देवीक रामाल विशय सांगता आणि की राम आत कुडले येतल स्वल्प वेळान तेन्ना सीता देवीन ते तसल पुरा की प्राण त्याग करका म्हणून त्या मनान तशिल्लें ते पुरा ती विसरता म्हणून सांगिल्लें आसा आनीक एक टायम रामायणान तशी सांगिल्लें आसा की ते पुन्हा वानर सोदिता वता ती आणि तांकां खंय मेळना सीता देवील कसने लक्षण मेळना तांणी आत्महत्या करून घेवचें म्हणून लेखतात की प्राण त्याग करता म्हणून जाल्यार आत्महत्या करची पशी फुडता आनी रामाल विशय उलोवचे सूर करतात के आणि रामाल विशय उलोवचे सूर करतना तूं जटायूल वर्णन येत के आणि जटायूल वर्णन आयकल सीता थंय बगलेना खंय की संपाती आशिल्ल के ते जटायूल नांव आयकल सीता संपाती थंय येत खंय आणि थंय
कुडले येवन न्हू तांकां सांगता की ना सीतेक अशी लंका घेवन चमकला तो रावण म्हणून, तो ह्या पंथा वय आनी आत्महत्या करना ती म्हणून. तशी रामायणान आयकलेल्या निमित्रान मस्त कडेन ते आत्महत्या जावचें ते राखता म्हूण तशी एक सांगिल्लें आसा. सो मुखार सून अशी जाता की विभीषण ते रावणाल आशिल्ले ते कोण ताणें वरुण देवाल आशिल्लें ते पुष्पक विमान ते रामाक भेट दिता म्हूण सांगिल्लें आसा की तूं हाजेर बैसून अयोध्या वचूं का म्हणून. आनी ह्या क्षणांतूची देवान अयोध्या वची म्हूण तांणी मना व्हरतानाची विभीषण आनी सुग्रीवाक इतली रणनी येता की हो देवा तूं अयोध्या वता म्हूण आतां कसां करचें म्हणून. तेन्ना राम सांगता कांय ना, तुमी इतली पुरा मेगेल सेव केलेलो आसा, हांव तुमकां पुरा जनाक अयोध्या येता आनी तुमी पुरा जन मेगेले ओटू अयोध्या येयात म्हूण सांगिल्लें आसा. ते पुष्पक विमान म्हळ्यार ते अशें एक अद्भुत जावन आशिल्लें विमान की ते मनान ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्यार खंय वचका म्हूण ते व्हरता. आनी अशी न्हय की ते ताजी लिमिटेड कॅपॅसिटी ना, कितले जनान ताजेर बसयत. अशी न्हय की ते 5 सीट और 10 सीट की जनान कश्टार बैसून येवका, एक 15-20 जनान आयले तांतू जाग उणी जाता ना, पुरा जनांनी आरामेर बैसून वचत के. सो पुष्पक विमानारी कोण कोण देवाल ओटू अयोध्या येवका तांणी पुरा जन येता. देवाल पुरा वानर सेना तांतू येता के. आनी इवन लंकांत आशिल्ले मस्त सकल राक्षसय कोणाक देवाल ओटू अयोध्या येवका आशिल्ले, कोण रामाल प्रती तांगेली भक्ती आशिल्ली, तांणी वय तांतू बसतात के. पुरा जन येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुष्पक विमानारी बैसून गेल सीताक देव सीतेक पुरा दाखयत के तांतू. हो हांगा पळय ते आमी ते ब्रिज बांदिल्ले ते खंयचेर आमी सेतू बंधन जाल्लें तो म्हूण देव दाखयता. म्हळ्यार देव एक एरियल टूर दिता सीता देवीक, पुरा नमुने विशय दाखयता आसता के. आनी मागीर ही किष्किंधा पळय म्हूण दाखयत की हांव हांगा आशिल्लें किष्किंधा म्हणून. तेन्ना सीता देवी सांगता की हें पुरा इतलें पुरा वानर आयलीं तूं, तांगेली बायल आनी चेडूं खंय आसा ती तांणी येवका नवें म्हणून. तेन्ना देव सांगता की वय तूं सांगिल्लें वय ताका ते पुष्पक विमान आसा पळय ते किष्किंधा तोग देंवता खंय. आनी किष्किंधा तोग देंवल सीता ते पुरा जनार वायनाराल बायल चेडूं तांणी वय ते पुष्पक विमानार येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांतू एक सान एक वर्णन आसा की आतां रामाल आनी सुग्रीवाल उलोवन घेतात की तांणी आतां किष्किंधान तूं आतां पुरा बायलान तयार जावन येताना ते मुखारी भरत थंय राखून राबला, कसले प्रॉब्लेम जायना नवें म्हूण लेखचें आसा. म्हळ्यार ते फुडें दोखून ते दाल मनशान उलोवन घेवचें की हो आतां तयार जावचें टायम लागतलें म्हणून. ते रामायणाल कालार दोखून हें चलता म्हूण अशी सांगिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार पुरा जन तांतू बैसून पुष्पक विमानार येतात. आनी सीता देवीक रामचंद्र कोण ते चित्रकूट दंडकारण्य पुरा जॉग्राफिकली खंय खंय तांगे लील जाल्लेली ते पुरा पुष्पक विमानारी दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते पुष्पक विमान फायनली भारद्वाज आश्रमार लँड जाता. आनी भारद्वाज आश्रमार लँड जाल सीता थंय रामान हनुमंता सांगचें की तूं गुहा म्हणून कोण ते रामाक दोणीन हाडलेलें आनी तशी भरताक तूं वचून मेळका म्हूण सांगिल्लें. आनी हनुमंता देव सांगता खंय की भरताल मनान तूं थोडे वेळ आसल्यार की ते राज्य तक्का जावका म्हणून तूं कुडले आपास यो, म्हाका राज्य घेवका म्हूण कांय इच्छा ना. भरताल आनी हनुमंतालें ते तांगेले ताका एक ते सूक्ष्म गूण आशिल्लें की कोणाले एक्सप्रेशनार बॉडी लँग्वेजार ताका कुडले कळटा आशिल्लें तागेले मनांत कसं आसा म्हणून. सो त्या प्रकारारी हनुमंता देव सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर थंय हनुमंत थंय भरताले वता आनी थंय भरताल केले सीता थंय रामाल विशय सांगले सीता भरताक इतली रणनी येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते हनुमंता तो पोटोवन धरता के. आनी हनुमंताल पोटोवन धरून भरताल इतले अश्रू इतले रडता तो की हनुमंताल पुरा वस्त्र ओल्लें जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो त्या प्रकारारी हनुमंताक कुडले कळटा की हागेल मनांत कसं ना भरत महाराज म्हळ्यार इतलो व्हड देवाल भक्तू म्हूण ताका क्लियर कळटा. आनी भरत कुडले सांगता की ते नंदीग्रामा दोखून भारद्वाज मुनील ऋषी ते एक ओव्हरनाईट ते म्हळ्यार कुडले एक व्हड रोड बांदिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भरत महाराज तागेले मंत्री आनी पुरा माता कौशल्या काही पुरा जन रामा भेटच्याक थंय वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हनुमंतू मागीर कुडले ते जल सीता कुडले भारद्वाज मुनीले आश्रम आपास येता रामा सांगच्याक म्हूण. मात तेन्ना पुरा जन जावना बशिल्लीं के. आनी पुरा जन जावना बसून ते आशिल्लें पुरा समाप्त जालां के. राम मात जेवचे बसला के तेन्ना हनुमंता पळयलें सीता राम सांगता की तूं यो मेगेलो ओट्टू बैस जावनाका म्हणून. आनी देव अस पळय देवाल जेवचे आशिल्ले ते केळी पान तांतू एक लायन तांडीत के.
आणि सांगता की ह्या भागात हनुमंता तू खा आणि ह्या भागात हांव जेवता म्हणून. तो हंतू कळता की रामाल आणि हनुमंताल कसन प्रीत आशिल्ली म्हणून. आणि ते केळी पानांत मध्ये लाईनच पडल्या ते ह्या दिवस दोखून काय की रामानं त्या केळी पानां लाईन करून ते अर्ध भाग हनुमंता खातीर आणि अर्ध भाग मेगेल खातीर म्हणून ते हात बोट्टान केलेले त्यांची लाईन आता त्या केळी पानांत आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारारी हनुमंताल आणि रामाल ती भक्ती आणि प्रीती अंतू हे वर्णनान कोळी येतं की तांणी एका पानार बैसून दोग जण ಒಟ್ಟು जेवता ती भारद्वाज मुनील आश्रम अंतू म्हणून हाजे की कसं होड विषय साध्य असव एक देवाल आणि भक्ताल मध्ये अंतू तो हे वर्णन येता रामायणांत. तशींची मुखार भारद्वाज मुनी भारी खुशी जातके की देवा तू म्हाका दर्शन दिल्लें तू मेगेल आश्रमा येवन राबलो तू कसनय जावका म्हूण सांग म्हूण सांगता. रामाल म्हणे मनांत केन्ना तागेल भक्ताल प्रतीच तो लेखता आसता केन्ना तेन्ना तो सांगता की हांगा दोखून अयोध्या ते आमी चमकून वतात न्हू आतां ते सगळे वाट्टान तू पुरा वृक्ष जावका भरद्वाज मुनी निमगून घेतके आणि तांतू पुरा पशी व्हरायटी ऑफ फ्रुट्स म्हळ्यार पुरा नमुन्या फळ जावका म्हणून म्हळ्यार देवाल मन अंत आसता की चमकता चमकता वताना त्या वानर जनांक पुरा पशी तांणी म्हळ्यार येदोळ ते खाय नातील तसले फ्रूट पुरा तांकां खावचे मेळका म्हणून वाटेर चमकून वताना. ताका भारद्वाज मुनी आश्रमा दोखून अयोध्या वच तेदोळ ते भारद्वाज मुनीला आशिर्वादान पुरा ते सगळे वृक्ष जातात के आणि नमुन्याचे पुरा नमुन्या फळ ताजेर येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि भारी वानर पुरा जन भारी खुशेरी ते खाता खाता अयोध्या वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि अयोध्यान तू इतले व्हड नमुने एक सेलिब्रेशन असता ताका इमॅजिन करचें जायना कसले की अयोध्या वासी म्हळ्यार तांकां रामाल खातीर इतली भक्ती आशिल्ली तांगेल जिवनांत कांय नासलें म्हणके जाल्लें ना. इनफॅक्ट रामा आणि अयोध्या वासी पुरा रामाक सोडू येताना राम मागीर रात्रीची गुहा लोट बैसून नदी पार करून वता तेन्ना ताका अयोध्या वासी पुरा जन आपास येता ती तेन्ना तांगेल बायल पुरा सांगतात की तू मी रामा घेवन अशी आयिल्लें तुम्ही कसले आपास आयली ती तुम्ही थंयची न्हंय तू आत्महत्या करून घेवेत आशिल्लो न्हय आमी विधव जावन राबता आशिल्ली तुम्ही कसले आयली ती रामा घेन अशी म्हणून. म्हळ्यार अयोध्या वासील भक्ती तांगेल भावना आमकां आमी इमॅजिन करचें जायना आमकां ताजे विशीं चिंतन करचें जायना तांणी कितले एक रुपार तांकां अयोध्या खातीर भक्ती आशिल्ली म्हणून रामाल खातीर. आणि तांणी रामान वच दिवस दोखून एक दिवस वे एक रात्रीचो एक दिव जळय न्ही के आणि ते 14 वर्स ते तांणी एक पंता वय सांजवाळ जातर दिव जळय न्ही के देवालो ते रामान आईल दिवस ते 14 वर्स कसन दिव जळोक आशिल्ले पळय ते एक रात्री ते दीपावळी दिवस तो पुरा दिव जळयता ती म्हूण सांगिल्लो. म्हळ्यार 14 वर्सात स्टॉक पुरा एक रात्री जळयता ती म्हणून त्या प्रकारात जाता. आणि अयोध्या पुरा एक प्रकार पुरा चांग रुपारी परफ्यूम्स आर फ्रेग्रन्सेस आर क्लीन जाता. हरे कृष्ण. सो त्या प्रकारारी पुरा रुपार अयोध्या क्लीन जाता ताका आमगेल आमची प्रथा आस पळय की दिवाळी पशी फुड पुरा घर क्लीन करता ती ह्या पुरा प्रथा म्हळ्यार ह्या देवा लिले कारणारी चलता असं म्हणून सांगिल्लें आसा. कसं जालें की आत्तां मस्त सकड ह्या प्रथा दिवाळी विशय आनी पुरा ताजें मेन रिजन आमकां गोतना जाल्यार आमगेल म्हालगड्यान आमगेल गुरुवर्यान आमगेल सनातन धर्मान तशें आसा की आमकां तें पणस पुरो कांड दिवन त्या पणसा भितर आशिल्लें बी खावचें दिल्लें आसता जाल्यार आमी त्या भायलचे वस्तू आस पळय पणसा बी खायना अशी पणसा साली पणसाचे भायल्यो वस्तू खाता आसत म्हळ्यार ते क्रॅकर्स जळोवचे स्वीट्स एक्सचेंज करचे ते पुरो भायली फॉर्मॅलिटीज. मेन वस्तू म्हळ्यार ह्या देवा लील आयकून आणि आमी कसन कसन आमगे नॉर्मल जीवमानांत आमी ते कसन करता ती ते देवा लिले ओडट्याचे कसन कनेक्शन आसा तें आमी समजून घेवचें आयच्या दिवसांत तो हो एक व्हड विशय. आणि देव तशी राम अयोध्या गेल सिता सुरे तो कनक भवना वचून कैकई मेळनू कैकेला आशीर्वाद घेता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार रामाल चरित्र हांतू कळटा की देव खंय वचना की सुरे कनक भवना वचून कैकेला आशीर्वाद घेता. कैकेल श्रापान तो 14 वर्स वनवास जालेले जाल्यार देवाक कसनय ते मनान ना आणि तो सुरे वचून कैकेल आशीर्वाद घेतके आणि तो सांगता देवी तुगेल निमित्त म्हाका कितले सकड ऋषी गणाल सेव करचें मेळ्ळें कितले सकड असुरा मारू जाल्लें हे तुगेल्या आशीर्वादा निमित्ताची हांव इतले सकड मेगेल भक्तांक मेळू जाल्लें इतले सकड ऋषी गणाल संग घेवचें जाल्लें म्हूण कैकेयी तो देव तशी प्रार्थना करून सुरे अयोध्या आयल सिता देवान मेळचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे अशी रामायणा विशयी इतले व्हड आसा. आणि आयच्या दिवसांत तू बली महाराजाने वामन देवाल शरण घेतलें पांडव वय हस्तिनापुरांत आयच्या दिवसांतू येवन पाविल्ले तांगेल वनवास जातरी आणि तो भारत देशाचो व्हड राय विक्रमादित्य राय म्हणून तागेल वय राज्याभिषेक आयज दीपावळी दिवसूच जाल्लेलो आसा. सो अशी
अशें चांग दिवसांतू आमी सूक्ष्म रुपारी आमी देवाल विशयी दिवाळीचे महत्व नरकासुरातलें लिला आणि तशी रामान अयोध्या येवचें तें एक लील आयकलेलें आसा. चांग दिवसान आमी देवाला प्रार्थना करून घेवया. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये. आपदाम अपरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. आणि आयज दिवसान तू सांगचे असं की भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेती गर्जनम म्हूण. म्हणजे आयच्या दिवसान तू विशेष दिवसाक खंयच्याय दिवसार रामायणा कृष्णा लील आयकल्यार त्या व्हड भाग्या विशय आणि आमकां कशें की आमकां एक भक्ताल संघ संकी एक वैष्णवाला आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आमी कसने जावं असल कालांत वय कसने एक टेक्नॉलॉजी युटिलायज करून आमी देवाल विशयी चिंतन करता असल भाग्य आसा. आणि ह्या युगान तू कितले वायट दोष असो कसने कष्ट असो भागवतामान अंतार सांगिल्लें आसा की कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे म्हणून. की कितले दोष असल्यार आयची कालांत तू कसने कष्ट असल्यार आमी देवाल नामस्मरण केल्यार आमगेलें देवाल भक्ती करता असल भाग्य मेळटा. आमकां हें व्हड विशय आणि आमी चांग रुपार हें देवाल विशय एक लास्ट फ्यू मिनिट्स खातीर आयकलेलें आसा. ताजेर आमकां पुरा जना बरें जावं आणि मुखारी आमकां देवाल विशय आयकूच तसलें पुरा भक्तां सेव करता तसलें आणि असल देवाल लील आयकूच तसलें केन्ना आमकां भाग्य म्हूण देवाल प्रार्थना करून आंगार आपयता. धन्यवाद.